नमस्कार. आमच्या फाटल्यान ऑल गोवा कॅरम एसोसिएशनाच्या वतीन कॅरम टुर्नामेंट किंवा कॅरम चॅम्पियनशीप चालू आसा. आमी आयज पळयता की आमचे हे तरणाटे किंवा भुरगीं मोबायलान किंवा हेर खेळांनी व्यस्त आसता. मात कॅरम हो एक असो प्रकार आसा जातूंत तुमी एकदां खेळपाची ती ओडी लागली किंवा एक तेजी लत लागली काय तुमी वरांची वरां तेचेर वेळ किंवा करमणूक करपाक शकता. कित्याक आमी सुद्दां ल्हानपणासावन कॅरम खेळत आयिल्ले आसा आनी कॅरम हो खेळ जो आसा तो गोंयकारांक कितलो लागचो आसा हें प्रत्येकाक खबर आसा. आमच्या वाड्यांनी गांवांचेर सुद्दां प्रत्येक बाजारपेठांनी एक कॅरमाचें दुकान आसता. थंय सगळे गांवकार येतात. थंय मागीर ते दुस्मानकाय आसता ती सुद्दां विसरून सगळे वांगडा एकठांय येता आनी सगळ्यांची अशी थंय करमणूक मिरवणूक आनी लोक आपल्या हितून अशें खेळी मेळीन तें वातावरण निर्माण जाता. अशा तरेचे कल्चर आमी गोंयांत पळयतात. आनी त्याच हितून जेन्ना ही भुरगीं मोबायलाच्या दुनियेन व्यस्त आसतनात ऑल गोवा कॅरम एसोसिएशनाच्या वतीन हे जे टुर्नामेंट घडोवन हाडला ते खूब कौतुकास्पद आसा. त्यांचो हो उपक्रम पळयत जाल्यार आमच्या बरोबर आसात ऑल गोवा कॅरम एसोसिएशनाचे सेक्रेटरी अभय कारांदे सर. ते एक उत्तम चॅम्पियन आसा कॅरमाचे. आतां ते फायनलीक पाविल्ले आसा न्ही सर तुमी. सो तेंच्या कडल्यान आमी एकंदरीत हो कॅरमाचो प्रवास आनी कित्या खातीर हे कॅरम आतांच्या भुरग्यांक कशें म्हणजे करमणुके खातीर म्हणया कशें ते फायदेशीर थारूं येता कॅरम ही गेम हेचेर जर आमी उलोवपाक स्टार्ट केल्यार कॅरम आमी पळयता की आमी गांवांनी आसता आनी आयज तुमी म्हणटात एक स्टेट लेवल ही टुर्नामेंट पळयता. म्हणजे भुरगे कशे तुमी तांकां हांगासर तांकां प्रोत्साहन दिता आनी हांगासर एक कौतुकास्पद काम आसा. ना तुवें 2 पॉयंट तुवें ऑलरेडी कवर केले. ते म्हणजे कॅरम हो घराघरांनी खेळपाचो खेळ. बरोबर. खूब श्रीमंत मनीस आसपाक जाय अशी गरज ना. सारकें. इक्विपमेंट हाडले की सारकें तो टायमपासा खातीर केन्नाय खेळूं येता. दुसरें तो सिजन लागना इंडोर. बरोबर. आनी तूं म्हणटा तशें भुरग्यां खातीर बाकीचे जे वेगळे संवय लागिल्ल्या मोबायल हाचे मेडिकलाचे सायड इफेक्ट्सूय आतां उगडकीच आयिल्ल्या. त्या खातीर स्पोर्ट्सान इनवॉल्व जावप हो पयलीं पासून भुरग्यांक एक उपक्रम शाळेंनी आसतालो. हातूंत कितें जाता काय एक तर आय हँड कोऑर्डिनेशन गेम आहा. ही फक्त खेळ हो फिजिकल आस्पेक्ट कांय पळोवपाची गरज ना. आय हँड कोऑर्डिनेशन आसल्या कारणान आमची इंद्रियां सेन्सीस सुद्दां खूब डेवलप एकाग्रता डेवलप जाता. आनी वॉट आस्पेक्ट एकाग्रता कॉन्सन्ट्रेशन आमकां भुरग्यांक आपल्या कितें म्हणटा अभ्यास करतना किंवा सो यूज जाता. त्या दृश्टीन पळोवंक गेल्यार हे सगळे खेळ बुद्धीबळ आसूं कॅरम आसूं हे खूब उपयोगी अशे खेळ आसात. आमची योगायोगान म्हणजे कॅरमाची आवड आसल्या कारणान भुरगेपणान खेळिल्ल्या कारणान हातूंत आमी भितर सरले आनी एक कायणांतल्यान हांव ओपन सर्किटाचेर खेळपाक लागलो. आनी मागीर मेन स्ट्रिमान कसो कॅरम चलता कसो प्रोफेशनल लेवलाचेर कशी ट्रेनींग जाय ताचेर आमी अभ्यास करून मातशी थोडे टायटल्स जिखले. ओवरऑल गोवा कॅरम एसोसिएशनाचें म्हणत जाल्यार मेन ऑब्जेक्टीव आहा तो भुरग्यां खातीर. पूण आमी थोड्या हातूंनी फाटीं आहा कित्याक महाराष्ट्रा किंवा बाकीच्यो व्हडल्यो स्टेट्स आहा त्यो भुरग्यांक जॉब्स दिता. ओके. जॉब्स जाता. सो एक आमचे कडेन आतां भुरगीं थोडी जुनियर लेवलार टॅलंटेड आहा. ओके. आनी ते रिकमेंडेशन गव्हर्मेंटा पर्यंत वचपाक जाय आनी जर तांकां जॉब मेळ्ळें जाल्यार ते कॅन म्हणजे फॉलो करपाक शकतले की सिरियसली तशें आनी तातूंत बऱ्यापैकी पगार तांकां मेळटा. ओके. हो एक सामकें इंट्रस्टींग गजाल आहा. म्हणजे महाराष्ट्रान बीन कॅरमांतल्या थ्रू जॉब मेळटा म्हणजे ताका कोचीस म्हणून अशें एज प्लेयर्स. ओके. एज प्लेयर्स आतां हालींच्या तेंपार आकांक्षा कदम अशी 2-3 नांवां तुका सांगची 17 वर्साचेर तांचें ऑलरेडी रिक्रुटमेंट जाल्लो आसा. ओके. एज कॅरम प्लेयर्स. तुमी तांकां इतली ती फॅसिलिटी दिता कंपनीज की तुमी दिसाक 8 वरां खेळप काम करपाची गरजूच ना. मोठ्यो कंपनी आहा ऑयल कंपनीज LICs RBI हे सगळे नॅशनलाक रिप्रेझेंट करता. गोंयान आमी त्या हिशोबान वचून फाटीं आहा कित्याक इतली पॉप्युलॅरिटी ना इतली स्ट्रेंथ ना. त्या जाग्यार महाराष्ट्रान 400-500 एंट्री जाता अशें स्टेट लेवल टुर्नामेंट. ओके. गोंयान मातशें ल्हान मेळटा आमचे सादारण 100 येतात. ओके. अशें थोड्या गजाली फाटीं आहा तितलो मागीर वचन पडटा गव्हर्मेंटान. दुसरो प्रकार हो आहा की महाराष्ट्रा म्हणजे एक व्हडलो बिझनेस आहा. त्या खातीर बऱ्यो खूब कंपनीज आहा तांचे कडेन चॉयस. बरोबर. गोंयान तर मातशें पॉसिबिलिटी सगळ्योच कमी आसा. पण त्या दृश्टीन मेन आमची उदरगत भुरग्यां खातीर जावपाक जाय. ओके. जितली भुरगीं फुडें सरता तितलो आनंद वेगळो आसता. ओके. सो समज आतां तुमी म्हणटात तशें आतां हो समज कॅरम खेळ त्या लेवलाचेर पातळीचेर हाडटले जाल्यार कितें करूं येता म्हणजे सरकारान हातूंत फुडाकार घेवन तुमकां मदत करपाक कितें अपेक्षा आहा तुमच्यो?
एक आस्पेक्ट म्हणल्यार हे जे स्टेट लेवल टुर्नामेंट आसा किंवा आमी नॅशनलाक गोवा टीम जी रिप्रेझेंट Okay. करता त्या खातीर सरकाराचो प्रोग्राम आसा हा. तातूंतल्यान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा तुमकां कितें एक्सपेन्सीस आसा ते रिएम्बर्स करता पूण ते तितले इफेक्टीव ना बरेच 2-3 वर्सां जाली तांचे कडेन बॅकलॉग आहा पयशाची कमी आहा ओके अदरवायज प्रोग्राम आसा तांचो Okay. रिएम्बर्समेंट करपाक स्टेट लेवल सुद्दां आमकां तांचे प्रोविजन आहा 2 लाख पर्यंत दिवपाचें तें मेळटा काय मेळटा आमकां काय आतां मेळना अशें एडवान्स दिवपाची हें आसता प्रोसिजर ओके. तांचे कडेन फंड्स ना आतां आमी पिकअप केल्ले आनी मागीर केन्ना मेळटले किंवा ना ते पळोवचें पडटा सो आता म्हणटा तुम्ही की महाराष्ट्र बीन ह्या सारख्या राज्यांनी पेड हे खेळाडू आसात कॅरमाचे सो तेंचें काम कितें आसता मागीर ते म्हणजे व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यांनी कंपनी प्रमाणे तांची पॉलिसीज आसता हांव गेल्लो मुंबय तांचे बरोबर खेळपाक तेन्ना सुद्दां जे बँक एम्प्लॉयज आशिल्ले तांकां Okay. हाफ डे काम आशिल्लें हां दोन जेवलो की तुवें खेळप तांकां एक सेपरेट रूम आहा भितर 2-3 कॅरम आहा आनी तांकां इक्वली केपेबल प्लेयरां कडेन 4-5 वरां कंटिन्युअस खेळपाक मेळटा ओके आणि महाराष्ट्र सारकें एक टॉप स्टेट आहा महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रान जवळ वर्साक 15-16 टुर्नामेंट तुजो मॅच टेम्परामेंट आनी त्या दृश्टीन भरपूर प्रोग्रेस जाता दुसरें एक कॅरम ही तुमच्या लेवलार पळयता तितली सिंपल ना तर टॅक्निक्स खूब आहा बरोबर सारकें तो सिक्वेन्स जर तुवें पावना न्ही तर सादारण प्लेयर सुद्दां तुका मारूंक शकता आमी जशे गांवांनी बीन खेळ्ळे की आमी बेश्टे पडले म्हणजे गुलयो घालप ना मारीत रावता किंवा गुलो चुकता पूण गांवांनी बरे प्लेयर आसता आसता 5-7 गुलो मारता तुका सादारण मनशाक दिसता की हो प्लेयर कळ्ळें, सारकें. खेळटा तेन्ना हांगा येता न्ही ते बाकीच्यो गजाली ताज्यो उक्त्यो जाणा त्या खातीर भुरग्यांक फक्त कॅरम गुल मारली ताचे फुडें शिकपा सारकें खूब आहा जाणा ना आमी पळयले आतां तुमी कशे खेळटाले एका डावान तुमी कोण तरी जिखलो दिसता एका डावान 2 गुलयो घालप हितून ते एक शास्त्र आसा म्हणजे तुम्ही ते हांगा येयले उपरांत कळटा की एक डावान 2 गुलयो कश्यो घालप ते तुमची आमी उदक दोन 3 गेमी पळयल्यो सो हे शास्त्र हांगा येयल्या उपरांत कळटा कॅरमाचे जे आमकां गांवांनी पूण गांवांनी थोडे अशे लोक जे टुर्नामेंटान वचून येयल्ले आसा ते मागीर फुडें आमकां भुरग्यांक सांगता पळय एका डावान 2 कामां केली आनी मुंबयन हे खूब लोक म्हणजे बारकायेन खेळटा न चुकता गोल घालप सारके आमच्या गोंय राज्यान एक आमकां डेफिसीट आशिल्ली म्हणटा ती आमची जी ग्रीप आहा न्ही ताका सिजर ग्रीप म्हणटा सारके सारके ही ग्रीप आतां गोंय राज्या पुरतीच उरल्या सारके सारके आं सारके सारके हय बाकी सगळे अशें खेळटा आमचो जाणा मुंबय बीन हे अशें खेळटा जीत आमचो बोरकार मलंगरेला बी कशें खेळटा ह्या ग्रिपीची खूब एडवांटेज आहा एक तर स्पेस कमी लागता आनी चुकाना ते मेन म्हटल्यार अशें खेळटा पळय ते चुकाना कंपॅरेटिवली एक्युरसी बरी मेळटा हय कित्याक हात तातूंत खूब आस्पेक्ट आहा टेक्निकल डिस्कस करूंक गेल्यार सो ह्यो सगळ्यो 3-4 आस्पेक्ट जो आहा न्ही ते भुरग्यांक आतां आमी हळूहळू आमी ह्या ग्रिपीन खेळपाक शिकले ओके सो गोवा इज ऑल्सो चेंजींग म्हाज्या फुडें कितें जालां बापायचे पळयतालो भुरगो खेळटा हय तशें जालां हय सो आतां तांची ती नेक्स्ट जनरेशन आहा हे कुशी गोसावी ती सगळी अशी खेळटा तुमी अशें खेळटा आमचे पयलींचे सोडपाक भितर डिफिकल्ट जाता जायना प्रत्येक आमी सोडले जाता कितें ओके की जो प्लेयर टायटल जिखना परफॉर्म करना न्ही हां तो सोडपाक शकता कित्याक नथींग टू लूज हें करून पळयता हें करून पळया आमचें कितें जाता आमी परफॉर्म करताले म्हणटकीर डिफिकल्ट डिसिजन जाता पावताले रिजल्ट्स न्ही अशें आनी ह्या ग्रिपीन कितें जाता जाणा सर अशें मातशें न्हू बोट एकदां स्टक जाता सुटाना आनी ही जी ग्रीप आहा पळय ती चक चक करून कित्याक हांव न्ही सर मुंबय आशिल्लो तेन्ना हांवूय त्या गल्लींनी रावतालो आनी मुंबय कशें गल्लींनी कॅरमाचे खेळ खेळटा जाणटे न चुकता अशें आनी हांव गोंयचो प्लेयर म्हणजे गोंयचो न्हू आनी थंय मुंबय गेलो तेंच्या मदीं आनी तेंची एक गांवची दुस्मानकाय थंय पूण कॅरमाच्या लागून त्या खेळा खातीर ते दुस्मानकाय विसरून हांव तेंच्या मदीं मिक्स जालो म्हणजे ते म्हाकाय खबर ना तेंची दुस्मानकाय म्हणून पूण हांव तेंच्या वांगडा जेन्ना कॅरमाक डावाक बसतालो न्हू ते म्हाका म्हणटा कितें खेळटा रे तूं अशें काय म्हणून आनी तेंची स्टायल अशी न्हू आनी आमच्या गोंयान अशें आमी पयलीं पासून गोंयान ही स्टायल पळयत येयल्या सो तेंच्या खातीर हें नवल कशें ही कसली स्टायल रे काय म्हणून जाता पळयतात ते खबर आहा चडशें आतां कॉमन उरूना 90% स्टेट्स आतां सगळे अशेंच खेळटा ओके अशेंच खेळटा पूण तेका कितें अशें हे बीन आसा नियम बीन आसा की अशेंच खेळोंक जाय किंवा अशेंच खेळोंक जाय दोनूय अलावड आसा न्ही आमी आतां नॅशनल्स खेळटा न्ही केन्नाच्यान दोनूय अलावड आहा ओके रुल्स ठरावीक आहा तुवें पुश करपाक जायना अशें टायपाचे रूल ऑलरेडी बरयल्ले आसा पूण ग्रीप अशी आहा किंवा अशी आसा कांय प्रॉब्लम ना ओके आनी पॉयंट्साच्या बाबतीन तेंचे रुल्स आनी आमचे हे आमी रूल फॉलो करता ते ऑल इंडिया लेवल ऑल इंडिया कित्याक आमी आतां अशें गांवांनी खेळटा तेन्ना 29 पॉयंट्स आसता आमचे 29 पॉयंट्स पयलीं आशिल्ले आमी सुरवात केली तेन्ना खूब पयलीं ताणें चेंज केली ओके 15 वर्सां वयर जाली हां चेंज केली चड करून गेमी चड एक्सटेंड जाताल्यो टुर्नामेंट कवर करतना बारीक बारीक गजाली लागून कमी केले अशें कांय ना ओके
सो तुमचो प्रवास असो गांवांतल्यानूच स्टार्ट जालो. हय हांव रायबंदरा रावतालो. रायबंदरा बरे खेळपी आहात. खेळटालो भुरगेपणांतल्यान खेळटालो हांव, पूण म्हाका ऑल गोवा लेवलार टुर्नामेंट जाता हें खबरूच नासलें. ओके, ओके. स्कुलान टुर्नामेंट कितें ब्रेक म्हाका त्या भितर चल्लो लेट 27-28 वर्सांची. तेन्नाच्यान हातून सामकें म्हणजे आवड आसा खेळाची. ओके. थोडे रिजल्ट्सूय मेळपाक लागले उरला. सो गोंयांत आतां अशे कोण कोण बरे प्लेयर अशे आसात? आतां तुवें पळयलें तेंच म्हणजे सगळे जाण जवळ जवळ पार्टिसिपेट जाता एक्सेप्ट ओके. 1-2 प्लेयर अकबर म्हणून एक आसा मडगांवचो. अशे 2 प्लेयर सोडून ओके. सगळे पार्टिसिपेट म्हणजे सावथाचे सुद्दां हांगासर येवन खेळ्ळे. सगळे खेळटा. ओके. टॉप प्लेयर जे आहा टॉप 10तले ओके. एक मिसींग आहा फक्त, बाकी सगळे खेळटा. सगळे येवन हांगासर खेळिल्ले आसा. सगळे खेळा हे सगळे आमी सिडेड प्लेयर. ओके. 4 सेमीफायनलिस्ट खेळटा ते सगळे सिडेड. ओ हो. आणि तुमी त्या भितून फायनलीक पाविल्ले आसा म्हणजे तुमी एक सामको टॉप प्लेयर कशें म्हटलें. तुजे कडेन खेळा तो टॉप रँक प्लेयर एक्चुअली. ओके. ओके. मलंग रायलो ओके. तुजे टॉप रँक प्लेयर. हांव तुमच्या वांगडा खेळटालो जवळ. फाटल्या 2 वर्सांक ताचो परफॉर्मन्स एकदम कन्सिस्टंट. ओके. सो आतां भुरग्यांनी आतां हे फुडें सरोन हे आतां म्हणजे भुरग्यांक खबर ना की बाबा कॅरम कडेन एकदां लत लागली काय कसो तो भितून उरता गोंयचो ते कळपा खातीर तांकां आवड लागता. आवड केन्ना लागता एक तर तो कॅरम म्हणल्यार स्ट्रायकराक भुलेक मोको इतलीच लोकांची संकल्पना आहा सादारण म्हणजे. पूण जेन्ना तूं ताका ट्रिक शॉट्स घेवन दाखयता डिफिकल्ट शॉट्स घेवन दाखयता. पूण अशें शिकोवं येता कॅरमा बाबतींत म्हणजे आतां तुवें कशी गोल मारप हें शिकोवं येता. शिकयतात न्ही भुरग्यांक. म्हणजे युपी किंवा महाराष्ट्रा तामिळनाडू महाराष्ट्रा स्ट्रॉंग स्टेट हैदराबाद ते भुरग्यांक 12 वर्सांचे ल्हान एजीचे सुद्दां अकॅडमीज आहा शिकोवपाक. ओके. अकॅडमीज आहा. ओके. सो आतां ही भुरगीं येता पळय ती कशा थ्रू येता म्हणजे ती पयली म्हणजे तेंचे पेरंट्स इनवॉल्व. पेरंट्साच्या हातूंतल्यान येता. ओके. आमी आतां एसोसिएशना तर्फे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान हें दिल्लें आसा एप्लिकेशन स्कूल गेम्सान इन्क्लूड करपाक जाय. ओके. हे कोर्स बेनी दिला. एक्चुली स्कूल गेम्सान लिस्टान आहा ते कॅरम स्पोर्ट जायना. जायनासलो. आमकां सुद्दां केन्ना नाशिल्लो कॅरम. स्कूल लेवलार जर जायत न्ही जाल्यार आमकां टॅलंट हंट करपाक इजी पडटलें. हय. आनी तांकां मागीर कळटलें न्हू बाबा टुर्नामेंट जाता. टॅलंट कळटा न्ही आमकां तेन्ना आमकां कळटा की ही भुरगीं कितें तरी करूंक शकता तेन्ना ताका ताजे फाटल्यान मेहनत घेवपाक जाय. सारकें. आयडेंटिफाय जाता टॅलंट कोण बरो घेवंक शकता नॅचरल. तो एक स्कूल लेवलार जर कंपल्सरी गव्हर्मेंटांतल्यान नोटिफिकेशन वचत जाल्यार आमकां टॅलंट हंट करपाक इजी पडटलो. सो एक 15-20 भुरग्यांचो पूल मेळत जाल्यार आमी नॅशनल लेवलार सुद्दां बरो परफॉर्मन्स करपी भुरगे तयार करूंक शकता. हां. म्हणजे आतां आमचे गोंयचे अशें वयतात नॅशनलाक खेळपाक म्हणजे. ही बॉडीच त्या खातीर आहा न्ही. ओके. तुमी बीन खेळ्ळा. बॉडी आनी एफिलिएटेड बॉडी आहा. तुमी रजिस्टर्ड बॉडी आनी ऑल इंडिया कॅरम फेडरेशन एफिलिएटेड बॉडी आहा. जेन्ना तांचो टुर्नामेंट येता तेन्ना सगळ्या स्पोर्ट्स बॉडींक मेल बाय मेल सगळें वता इन्फॉर्मेशन. तुमची तयारी आसा जाल्यार तुमी टीम धाडपाची. म्हणजे एक फायनान्शियल आस्पेक्ट आसता आनी भुरगीं रेडी आसपाक जाय. आणि आमच्या गांवांनी असे खुबशे बरे प्लेयर असतात. ॲक्च्युली माझ्या वाड्यारूच तुका सांगता एकटो भुरगो राजन म्हणून तो न चुकता सगळ्यो गुलयो घालता. पूण अशें केन्ना टुर्नामेंटाक बीन वचना. हांवें ताका काल कितलो एप्रोच केलो यो रे म्हटलं ना रे प्रॅक्टीस ना रे सद्दां. मागीर अशे भुरगे हिडन टॅलंट जे आसता पळय ते फाटीं उरता. गांवांतल्या लोकांचें चडशें कितें जाता तुका सांगता बाय एक्सपिरियन्स खूब हांवें फर्सान खूब जाणांक यो म्हूण खेळपाक सांगितलें. टुर्नामेंट एका रुला प्रमाणे चलता. गांवांत तांकां रुल्स बिल्स कांय ना. 2 गुलां मारली विडी ओडली सिगरेट ओडली सगळें अलावड आहा. रिलॅक्स आसता. मोमेंट यू एंटर अ टुर्नामेंट तो मायंड गेम. मायंड गेम तुका रुला प्रमाणे खेळता पडटा. उलोवपाक मेळना हालपाक मेळना हात भायर काडपाक जायना. 10-15 सेकंड्स खेळपाकूच जायना टर्न गेलो तुजो. ही बंधनां तांकां जमना. सो तुका एक तुजी फिजिकल आस्पेक्ट आसता गेमीचो आनी एक मेंटल आस्पेक्ट. आतां जर तूं एट्यून जायना जाल्यार तूं मागीर कमी पडटा. 6-7 गुलां मारता थंय बरो दिसता तो मागीर हांगा घुस्पपाक लागता. आमी पळयलें आहा. प्रत्येक गजालीची संवय जावप खूब गरजेची. मागीर येतकच ती जातली ना. तुमी जशें म्हणटा पळय की ते रुल्स आसता पूण कांय गांवांनी ते रुल्स फॉलो करता. जाणटे सुद्दां तुमी आमकां सांगताय बा तूं ह्या हात भायर येयलो तुजो भायर गूल हाल्ली सुद्दां मातशी ए सांबाळून ना गूल हाल्ली तुजी अशें. सगळे रूल ते फॉलो करना. ओके. ते हांगा येयले काय कळटा. म्हणजे अंपायर आसता तो सांगता हे अशें मागीर तें आसा ताका कितें जनरली तूं एंटर केलो टुर्नामेंट की तुका रुल्स खबर आसा अशें आसता. ते सांगप म्हणून नासता. नव्या मनशाक आमी इनिशियली बेसीक रुल्स सांगता. तुमी आतां खंय खंय अशें गेमी म्हणजे खंयच्या राज्या कडेन तुमी खेळ्ळा?
आमकां सगळ्यांक खेळचे पडटले नॅशनलाक ओके, म्हणजे- हांगा एक ग्रूप जाता त्या ग्रुपान तुज्या 4 टिमी पडटा तुमचे लीग खेळची पडटा तातूंत तूं टॉप जालो जाल्यार फुडें पडटा क्वॉर्टर फायनल तशी सिस्टम आसा मागीर इंडिविज्युअल ग्रुपान तुका कोणूय पडटा सध्या ते टॉपार कोण आहा भारतान असो खंयच्या राज्यांतलो प्लेयर असो कॅरमान? कॅरमान सद्या तो हैदराबादचो एक श्रीनिवासन म्हणून ओके. के श्रीनिवास महाराष्ट्राचो ते 3-4 स्टेटी बऱ्यो करता ओके महाराष्ट्र तामिळनाडू हैदराबाद ओके दे आर एम्प्लॉयड हां. जॉब फक्त ओके. खेळ दिसा 8-8 वरां हात धुवन असं प्रॅक्टीस करता दे आर एम्प्लॉय आमी बोर्डाचेर- आमी खेळटा आमी काम नंतर सांबाळून खेळप आनी तें मेंटली पूण तातूंतच आसत आनी तुका- 8-8 वरां 9-9 वरां खेळटा दिसा तुका तसो प्लेयरूय मेळपाक जाय वांगडा. मेंटल कंडिशन सारकें. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कधी हां ओके म्हणजे तुजी एकाग्रताय ओके आमी कितें जाता वर्साक 2 नॅशनल टुर्नामेंटाक वताले थंय खूब एक्सपेक्टेशन घेवन वता अरे बरो कोणी येवपाक जिखपाक आनी तें चालूच आसता कंटिन्युअस खेळटा भंय कमी जाता ओके. लोड ऑफ एक्सपेक्टेशन कमी जाता परफॉर्मन्साचेर तो खूब फरक पडटा एन्झायटी बीन तुका आसूंक जायना. एन्झायटी इज अ फॅक्टर जितलो एन्झायटी रिलॅक्स आहा तितलो तुजी गेम बरी जाता गेम त्योच खेळपी मनीस तो हात तेच आहा तकली तीच आहा तकली तुजी Cool आसूंक जाय. अर्ध्या येता आणि तू म्हणटा तशें की ती बोटां आमची हे तर आमची सीझन स्टायल एक बॅड पॉयंट कसो तो आमचो ही स्टायल उरता शिरकोन एक ह्याय बाबतींत तितलें ना सहज सुट्टा अशें तेंचे सारकें न्ही. सो अशा तरेन तुमी म्हणटा ह्या गोंयच्या प्लेयरांनी फुडें सरवन त्या लेवलाचेर खेळपाची गरज आनी सरकारांनी मदत करपाक जाय म्हाका अपेक्षा आसा. पुटअप करपाक जाय गव्हर्मेंटाक बी मातशें तांचे जॉब्साचे बी म्हणजे नॅशनल लेवलार जर प्लेयर परफॉर्म करी आनी सेमिजाक बी पावत फायनलीक सेमिजाक पावत जाल्यार ताचे प्रपोजल घालपाक गव्हर्मेंट एक्सेप्ट करतलो. आतां वर्सान कितले जाता हे तुमचे हे चॅम्पियनशिपीन? आमचे टुर्नामेंट वर्साक ऑन एन एवरेज 4 ते 5 जाता 4 फावटी जाता. बाकीचे नॉन रँकिंग करता म्हणजे ह्या रुला प्रमाणे एका दिसान बी करता ओके. तशें आनी एक 3-4 जाता ते आमी रेकॉग्नायज करना ह्या रुल्सा प्रमाणे ऑल इंडिया जाता ते रेकॉग्नायज करता सादारण 7-8 कॉम्पिटिशन आणि स्टार्टिंगच्यान तुमी जाता ते पॉयंट्सानूच जाता 25 पॉयंट्साचे. सिस्टम अशें समज सुरवातीक घेवंक जाय जाल्यार बेस्ट ऑफ 3 बीन अशें घेवन फायदो ना न्ही म्हणजे फास्ट जातले जाल्यार गेमी तशें करूं येता. रुलान बसना हां. गांवांनी बी करता ते मागीर तुमकां वचपाक जाय जाल्यार वचप आपल्याक त्या दिवशी करता तुमी आतां 3 दीस कंटिन्यू हो टुर्नामेंट चालू दवरलो टायमूय तितलो जाय सगळें. कधी चड येतले 2 दिसान जाता टुर्नामेंट जाता मॅन आनी वुमन आसता हय ज्युनियर लेवल बी केला हय ओके. सो आतां हरशीं आमी पावसान कॅरम भायर काडटा हरशीं बाकीचे सगळे गेम्स बंद जाता न्ही सो पावसान हे कॅरम आमी भायर काडप जाता पावसांनी चडशे लोक कॅरमा कडेन अट्रॅक्ट जाता. ते आमी फक्त घरांतल्या लेवलाचेर करता टुर्नामेंटाचे आमचे लोक जे खूब कॅरमाची आवड ते वर्सभर खेळत आसता. सो आतां तुमी हेर केन्ना तुमी आतां प्रॅक्टीस तुमची आसता म्हणजे तुमची वैयक्तीक वेळ मेळत तशी दिसांचे कोण लागींचे प्लेयर आहा ते एकामेकागेर वयता क्लब बी कमी आहा तुमी डेली खेळटा. वेळ मेळत तसो कामां सांबाळून. सो आतां तुमी फायनलीक बसपाचे आहा तुमचो तेज्या पयलीं मातसो टायम घेतलो कॅरम कशा तरेन गोंयांत सद्या चलता आनी हो ते उपक्रम राबयता कितलो कौतुकास्पद आहा भुरग्यांनी फुडें येवन कशें कॅरमान इनवॉल्व जावचें जशें ते म्हणटा महाराष्ट्रान हेचेर भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटा कॅरमाचेर पूण गोंयांत सद्या तशी परिस्थिती ना. आमी आशा बाळगुया की गोंयांत सुद्दां अशें कॅरमाची उदरगत जातली. गांवांनी जे भुरगे टॅलेंटेड कॅरम खेळटा पूण अशा टुर्नामेंटांनी भाग घेयना म्हाज्या फ्रेंडा वयल्यान तुका सांगता ताका खूब एप्रोच केल्लो हांगासर यो म्हणून. अशा तरेन तुमी जर हितून पार्टिसिपेट जाले जाल्यार तुमच्याय मनाक एक धादोसकाय मेळोंक शकता. अशा तरेचो हो कॅरम जो गोंयचो आवडटो असो खेळ आसा आमी पळयतात जशे गांवांनी भुरगे खेळटात आनी हे टुर्नामेंट जावप खूब गरजेचें आसा. खूब मोलादीक वेळ दिवन ऑल गोवा कॅरम एसोसिएशनाचे सेक्रेटरी अभय कारंडे हांच्यांनी आमकां वेळ दिलो. आतां ते फायनलीक आसा तांची गेम आमी पळयतले. तुम्ही आमचो हो कार्यक्रम बरे भशेन आयकून घेतलो त्या बद्दल आमी तुमचे आभारी. कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकर सयत हांव गौरीश परब बामणकर, हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.